हॅलो गुड मॉर्निंग। तुम्ही आता म्हणटली तू पयर व्हिडिओ घातलो सावड्डे आपण जात्रेक गेला म्हणून आनी एक दीस आशिल्लो जात्रेक ते कांय दाखयलेंच ना। रिटर्न तू हांगासर घरा पावलें, काल तुजो व्हिडिओ येयलो ना, तुमी बी सगळीं कन्फ्यूज जाले आसतलीं न्ही। तर तुमचें कन्फ्युजन जें आसा पळय न्हू तें पयलीं म्हटल्यार हांव क्लियर करतां। एक्चुली आमी घरा सावड्ड्या जात्रेक गेल्लीं पळय, थंयच्यान आमी आयलीं तर फ्रायडे आमी जें आसा पळय तें जात्रेक गेल्लीं, सॅटर्डे रावली, संडेक आयली आमी हांगासर घरा आयली। तें सगळें कितें जालें, कित्याक शूट करूं ना तें सगळें जावं तुमचे मेरेन नॅक्स्ट डे जी जात्रा आशिल्ली पळय लास्ट नायट, त्या दिसा कितें जालें तें सगळें तुमच्या मुखार हांव फुडें जें आसा पळय तें शॅर करतलेंच। आतां नॅक्स्ट क्वेश्चन जो आसा तो म्हटल्यार काल व्हिडिओ कित्याक आयलो ना। तर तुमकां हांवें पयलींच सांगिल्लें की 12 आनी 13 तारखेक जी आसा पळय ती आमची जात्रा, म्हटल्यार हांगासर माजाळची भांडी जात्रा जाका म्हणटा पळय ती मार्के पुनव। सो त्या दिसा म्हाका खरेंच खूब हें जाता, म्हटल्यार कशें डिफिकल्ट वता शूट करप त्या दिसा, प्लस सगळें जेवण हें तें करप। त्या दिसांनी आमगेर जेवण बीन आसता, गॅस्ट बीन येता, सयरीं येता, हेजे फ्रेंड्स येता, म्हाजी सयरीं येता सगळीं। सो ताका लागून खूब त्रास जाता, टायमूच मेळना। सो ताका लागून एवरी इयर लास्ट इयर बी हांवें तशेंच केल्लें की व्हिडिओ जो आसा पळय ना त्या दिसाचो शूट केल्लो ना त्या दिसा व्हिडिओ अपलोड केल्लो, कित्याक घरान कितलीं कामां जाता, सयरीं जे येता तांकां एटेंड करपाक जाय, हें सगळें तुमकां सांगपाचें, म्हळ्यार अशें एक्सप्लेन करपाची गरज ना, कित्याक सगळ्यांक हो एक्सपिरियन्स येताच केन्ना ना केन्ना ताका लागून। सो ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो घालपाक म्हाका काल पॉसिबल जालें ना। आनी आयचो दिसा जो आतां तुमी हो व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो आमी सावड्डेचा येवन नॅक्स्ट डेचो म्हटल्यारच मंडेचो व्हिडिओ जो आसा तो आमी संडेक आयली घरा कडेन। सो संडेक आयली, सांजची पावली, थोडेंशें काम केलें आनी आयज सकाळ फुडें उठून क्लिनिंगाक लागल्या। म्हळ्यार हो जो तुमी आतां व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो मंडेचो। तर मंडे सकाळ फुडें उठून सगळें क्लीन केलें। 2 दीस आमी घरा कडेन नाशिल्लीं, तुमकां सांगता घराची हालत घर म्हणपाच्या लायकीची नाशिल्ली, कित्याक लागून सगळो धुल्ल। तुमी तर खुबश्या व्हिडिओनी पळयलां, हो जो आसा पळय न्हू तो डेली उदक मारता। पयलीं तरी एवरी अल्टरनेट डे उदक मारतालो, भायर झाडांक उदक घालतालो तेन्ना। आतां जेन्ना सावन तो रस्तो फोडला पळय न्हू तेन्ना सावन तो डेली रस्त्यार उदक मारता। रस्त्यार उदक मारलें ना कारणान न्हू गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो ऑवेस केले की ऑब्वियसली धुल्ल हो उडटलोच। आनी आमी कितें करतालीं, सारकें प्रॉपरली क्लीन करतालीं। क्लीन करप जालें ना, रस्त्यार उदक मारप जालें ना, सो ताका लागून घरान भरपूर धुल्ल। सो येवन हांवें त्या दिसा तो झाडून बिडून क्लीन केलें। मागीर हो म्हाका आतां सकाळ फुडें म्हणपाक लागलो, फाल्यांचो एक दीस उरला मोदी, परवां आमची जात्रा, तर तूं क्लीन जें कितें करतलें पळय आतां सगळें डस्टींग बी करतलेंच न्ही, तें सारकें प्रॉपरली कर, फाल्यांनी तुका परत वावर नाका अशें म्हणून। सो म्हटलें हय सारकें, फाल्यांचो दीस जो आसा पळय न्हू तें मागीर आनी कितें थोडेशें कामां करपाक घालोवपाक मेळटलो न्ही, क्लीन करताच सगळें सारकें करया अशें म्हणून। आनी हांवें हांगासर क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें स्टार्ट केलें। डस्टींग करप हें म्हाज्या खातीर खूब डिफिकल्ट वता, कित्याक म्हाका आसा धुल्लाची एलर्जी। तुमकां नवी गोश्ट न्ही तुमच्या खातीर, तुमकां खुबदां सांगता। सो ताका लागून तें म्हाका कितें करता, डस्टर जो आसा पळय न्हू तो वॉलो करून मागीर सगळें पुसोवपाक पडटा। थोड्यो वस्तू अश्यो आसता जांकां उदक लायनासतना सुक्या कपड्यान क्लीन करपाचें आसता, ती जबाबदारी मागीर हेणें घेतलें की तें डस्टींग सुक्या कपड्यान करपाचें, तें फापडुपा बिपडुपाचें तें आपूण करता, तूं तुगेलें प्रॉपर जें डस्टींग आसा पळय तें कर म्हणून। सो आमी दोगांयनी मेळोन घर जें आसा पळय तें उलट पुलट करून काडलें, सगळें एका हाफ डेयान क्लीन करून काडलें। आनी सगळें अख्खें घर हाफ डेयान क्लीन करप हें कितलें डिफिकल्ट वता हें क्लीन करतल्याक खबर आसा। जे कोण अशें करून क्लिनींग करत रावता पळय तांकां खबर आसा, सांगपाची गोश्ट ना, खरेंच खूब डिफिकल्ट गेलें। सगळें म्हटल्यार हॉल, किचन, मागीर बेडरूम, गॅलरी सगळें जें आसा पळय आमी हाफ डेयान क्लीन करून काडलें। हांवें एकल्यानीच न्ही, आमी दोगांयनी। हाय हॅलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतलीं, एकदम मस्त मजेत अशी। आमी बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। तर आयज आसा सोमार आनी तुमी म्हणटली कालच आमी जात्रेचो व्हिडिओ पळयला आनी एक दीस आशिल्लो जात्रेक आनी तूं हांगा कशें पावलें काय म्हणून। तर जात्रा जी आसा पळय ती कंप्लीट जाली। म्हटल्यार कशें ज्या दिसा हांव गेल्लें पळय न्हू जात्रेचो डे 2 आशिल्लो, शुक्रार त्या दिसा आमी देवळा कडेन गेल्लीं पळय तें हांवें शूट केलें त्या दिसा। आनी तेच्या नंतर मागीर केन्ना तो शेनवारा दिसा हांवें कांय शूट करूं ना। काल संडे जालो, काल आमी घरा आयलीं, सो तें बीन हांवें जें आसा पळय तें कांयच शूट करूं ना। सो म्हटल्यार 2 दीस जो आसा पळय हांवें व्हिडिओ कांयच करूं ना। रिजन सांगता, मागीर खूब जाणां म्हणटलीं कित्याक तूं कांय सांगना, इनकम्प्लीट सांगता अशें तशें। सो तुमी कितें म्हणच्या पयलींच रिजन जें आसा पळय तें एक्सप्लेन करता की
शुक्र दिसा आमी रातची देवळान बी वचून येयली न्ही आनी त्या दिसा हांवें व्हिडिओ एंड करतासतना तुमकां सांगलें की पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता पळय न्हू तशें शूट करता अशें म्हणून कित्याक की घरा कडेन शेनवार दिसा खूब म्हणजे खूब काम आशिल्ली आतां जात्रा म्हणटा की तुमकां खबर आसा जेवण हें तें सगळें आसता न्ही सो माच्यान बी तितलें जायना तेका लागून गडबड सगळी रांदपाची हें करपाची आनी रांदप करप सगळें त्या गडबडीन शूट करप पॉसिबल जायना सो तेका लागून कितें केलें हांवें शेनवार दिसा कांय शूट करूं ना शेनवार आमचो शेनवाराक आमकां वेज जेवण कोण गेस्ट सोयरी बिरी कोण येता पळय तेंच्या खातीर नॉन वेज जेवण सो दोनी तरेचें जेवण प्लस घरांत थोडेशें क्लिनींग हें तें सगळें आशिल्लें आमी शुक्रार दिसाच गेल्लीं वचून थोडेशें घरा कडेन केल्लें मान निवळ बिवळ करून दवरलेलें सगळें हांवें कांयच करूं ना निवळ बी जस्ट अशें करून मातशें हेजेर हें घाल्या तें घाल्या हें कर्टन तें हें तशेंच कितें आशिल्लें बट तिणें सोफा कवर बिवर सगळें टापटीप जशें आमी पयलीं करताले पळय तशें करून दवरलेलें जायना तिच्या पांयाच्यान सारकें चलपाक बी स्टील तिणें सगळें करून दवरलेलें शेनवाराक मागीर हांवें आनी मान दोगांयनी मेळून रांदलें म्हटल्यार कशें तिच्या झुबझुबीत सगळें जायना न्ही सो दोगांयनी मेळून केलें आमी रांदलें बीन सो रांदता करता म्हटल्यार आमकां 2:30 जाली वेज नॉन वेज सगळें करपाक पडटालें आनी डब्बल जेवण म्हणटा तुमकां खबर आसा कशी धांवपळ जाता एकूच तरेचे खूब आयटम म्हणजे नॉन वेजूच खूब आयटम जाल्यार व्हडलें दिसना बट वेज आनी नॉन वेज दोनी सेपरेट म्हणून खूब टायम जालो आमकां 2:30 जाली सो तेज्या नंतर आमी जेवन खावन घर मातशें हेजेर केलें अशें करून मागीर तेवटेन काकी तेवटेन गेले हांव सो तेंगेर 2:30 भितर सरलेलें ते आय थिंक हांव 4 नंतर कितें तरी परत हे सायडीन आमच्या सायडीन येयला सो अशें करून न्ही खूब धांवपळ खूब गडबड मागीर ते बाय येयले मागीर ते भुरगे 2 जाण आशिल्ले ते बाय येयले हितून भितर टायम कसो गेलो कळत ना सांजचो 5 जाता म्हटल्यार गेस्ट येवपाक लागली सयरी येवपाक लागली ते रातचे 1 म्हटल्यार सामकी गडबड कोणाक जाप दिवपाक मेळना कोणाक कांय करपाक मेळना आतां आमच्या सायडीच्यान आमगेर कोण ना मामा आनी मावशीच आयिल्ली आनी कोण येवं नाशिल्ली बट त्या सायडीच्यान ते कजन्स सारके तेंगे फ्रेंड तेंगे सोयरी अशें करून सगळीं जाण येता न्ही सगळ्यांक आमी वळखता सगळ्यांक जाप कर हें कर कोणाक व्हरपाक रस्त्यार यो कोणाक पावोवपाक रस्त्यार चल अशें करून खूब गडबड जाली आनी कोण जात्रेक येयल्ली पळय न्हू तांकां खबर आसतलें तितून भितर ब्लॉक आनी सो ब्लॉकाक उरली कोण हाडपाक कोणा पळोवपाक कोणा गाडी चडपाक अशें करून खूब खूब धांवपळ जाली सो ताका लागून त्या दिसा शूट करप पॉसिबल जालें ना आनी हांवें चिंतलेलें की त्या दिसा जावचें ना पॉसिबल म्हाका खबर आशिल्लें सो ताका लागून व्हडलें अशें हें नाशिल्लें म्हाजें म्हळ्यार मेंटली हांव प्रिपेर आशिल्लें की हय हांव ह्या दिसा पॉसिबल जाता अशें दिसता जाल्यार शूट करतलें नाल्यार करचें ना म्हणून आनी त्या दिसा आमी रातची 2 गेल्या देवळा कडेन वचपाक ते बी मा बी वचूं ना हांव हो कजन आनी तेजी बायल आनी बाय आमी 5 जाणां गेल्लीं ती बी रातची 2 2:15 कितें तरी गेल्या घरा कडल्यान भायर सरून देवळांक वचपाक सो थंय वचून मागीर रातची आमी 3 कितल्या येयल्या दिसता रोखडी येयली मागीर सो 3 येवन न्हिदता म्हळ्यार 4 भाय कशेंच न्हिदना रातचें 4 न्हिदून सकाळ फुडें 8 उठल्या आनी तुमी त्या परिस्थितीक म्हटल्यार कशी 4 वरांची न्हीद 5 6 7 8 4 वरांच्या न्हिदेक तुमी चिंतात कशी तकली जाग्यार उरली कांयच जायना दिसभर म्हटल्यार कशें ना अशें नाशिल्लें की कितें काम आशिल्लें म्हणून उठपाक पडलें अशें ना बट 8 जाली अशें दिसता न्ही खूब टायम जालो बेगीन उठपाची संवय आसता न्ही खूब टायम जालो अशें दिसता न्हू अशें म्हणून हांव पयलीं उठलें मागीर भाभी उठली आनीक म्हळ्यार रुपा उठलें मागीर आनी आमी दोगां उठून खबऱ्यो मारलें काम कांय करूं ना बट न्हीद पडना न्ही टायम जातकीर सो आनी मागीर दीसभर तकली कुंवयटा न्हिदेन जागरणान हेवटेन तेवटेन धांवपळ बॉडी टायर्ड जाल्ली म्हळ्यार बॉडी रिकवर जावपाक आमी चान्सूच दिले ना 4 वरांची न्हीद घेतली दीसभर तकली कुंवयटा तशीच मागीर घरा कडेन आयलें हांगा काल आनी मागीर येता आसतना बी कांय शूट करूं ना कित्याक तकली म्हाजी भिरकत आशिल्ली हेतून जागरणाकूच आशिल्लें सो ताका लागून हांवें कांय शूट केलें ना सो आयज हे पळय व्हिडिओज आसा पळय 2 दिसाचो गॅप घेवन शूट केला हे पळय आयचो दीस म्हणल्यार बी दनपारचे 1:30 जाले आनी जस्ट हांव आतां व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करपाचें कारण लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार हीच गडबडीची कामां तुमकां हांवें सांगलें न्ही 12 आनी 13 तारखेक आमची जात्रा म्हळ्यार 12 तारखेक परवां फाल्यां न्ही परवां बुधवाराक मार्के पुनो जात्रा इन्सस मार्के पुनो म्हणटा हांगासर जात्रा म्हणना मार्के पुनो भांडी जात्रा सो ताका लागून थोडीशी तयारी येता 2 दीस आमी घरा कडेन नाशिल्ली आनी 2 दीस घरा कडेन ना म्हणल्यार तुमकां खबर आसा घराची हालत कशी जाता पळय तशेंच धूल हें तें पडलेलें हांव म्हणपाक लागलो तूं क्लीन करतलेंच न्ही निवळ करतलें डस्टींग सो सारकें प्रॉपर क्लिनींग बी करया सो दॅट फाल्यां आनी त्रास आसपाना कित्याक परवां मार्के पुनोनी अशें सोयरी बी येतली सो ताका लागून आयजच सगळें क्लिनींग करून काडलें जस्ट शावर घेतला आनी हो आपल्यालें क्लीन करत आशिल्लें
सगळे आयजच केले. हरशी तुमकां खबर आसा चवथीक बसून हांव डिवायड करूं करता. हॉल एक दीस, बेडरूम एक दीस, किचन एक दीस. तशें आनी करपाक टायम ना म्हटल्यार सगळे हॉल, बेडरूम, किचन सगळो आयजच केलो. गॅलरी क्लीन केली. ही पळय झाडां बिडां हांगासर अशीच, ही पळय झाडां बिडां हांगासर अशीच दिसता पळय तुमकां. तेकून दवरला ती फाटल्यान सारकी सेट करूं जाय. मॉप मारला. प्लस भायर निवळ केली दाखयता तुमकां. हे पळय भायर सगळें क्लीन केलां. आनी हे सायडीच्यान जी दसण आशिल्ली पळय झाडां, ती बी झाडां हाणें सगळी मारली. कित्याक की तेका न्ही मुयो अश्यो जाल्ल्यान झाड, ती पानां बी सगळी येल्लो आतां इतलीच जाता पळय तशें जाल्ल्यान सगळे झाडाक मुयो लागलेल्यो. सो हेणें तें सगळें मारून क्लीन करून, रस्तो क्लीन करून, उजो घातला. इतलें सगळें करता म्हळ्यार देड जालें आमकां. आनीक जेवपाक म्हळ्यार शीत आनी रोस केला. सो तें जेवतलें. आनी कांयच करूं ना, भाजी बिजी कांयच करूं ना. तोर बीन ना, लोणचें पापड कितें घेतलें आनी जेवतलें. कित्याक म्हाका करपाची बी ताकत ना आनी कांय बी ना. कित्याक आतां सांजचें परत हें जेवन खावन रोखडेच भायर सरपाक जाय, मार्केटांक वचपाक म्हळ्यार काणकोण वचपाक. काणकोण थोडेंशें काम आसा. सो तें काणकोणचें कितें काम कशें कितें तें तुमकां हांव मागीर सांगता. सो म्हटलें व्हिडिओ पयलीं स्टार्ट करया, तुमकां थोडोसो अपडेट दिवया की कित्याक म्हटल्यार अशें थंय हांवें शूट करून डायरेक्ट हांगा येवन कित्याक शूट केलें तो सगळो अपडेट दिवया अशें म्हटलें. ओके चलात हो शावर घेता. देवाची पुजा बी सगळी केली हांवें, कित्याक हेका लेट जाल्लो न्ही अशें म्हणून. आनी आतां आमी जेवता बिवता मातसो थोडोसो रेस्ट करता. 2:30-3 म्हळ्यार भायर सरपाक जाय. तेन्ना मागीर भायर सरता पळय तेन्ना मेळटा तुमकां. ऑलरेडी देड जाल्लें आसा. म्हाका थोडें युट्यूबाचें काम आसा, व्हिडिओ एडिटींग बीन तें सगळें करून घेता. ओके चलात तर. घे बॅग कर्टन बंद. दार बी सकाळी पुसला हांवें. चार जाली. भितरली झाडां जी आसा पळय ना ती धुवन हाडून दवरलेली हांगा. ती आतां व्हरून भितर दवरपाक जाय. ओके ही झाडां धुवपाची आसा. कितलो डस्ट पळयात. धुरला सगळें, बुरशी जावन आसा. सो ही धुल्यान ही निवळ केल्या जाय. सो ही व्हरून दवरतलें भितर. आनी सांजची मागीर ही धुवपाक जाय, ही धुवपाक जाय सगळी. सो आतां आमी चल्ली मार्केटांत. तशें तुमकां सकाळीं सांगता पळय त्या प्रमाणे. घे चावी घे, हांव तेवटेच्यान येता. सो भायर सरली आनी पावली बी आमी ऑलमोस्ट काणकोण जे सभेन पावली. तर पयलीं म्हणल्यार हांव मातशें बागायतदारान वतलें. म्हाका थोडेशे सालाडा खातीर ते काकडी हे ते सगळें जाय. काल संडे मार्केटांक न्ही आमकां मेळूं ना. काल आमी येता आसतना एक्चुली संडे मार्केटांक बी वचून येयली. मागीर येता आसतना कितें डायरेक्ट सदाशिव गडार गेली मार्केटांत आनी भाजी बी घेवन आयिल्ली. बट काकडी ज्यो आसा पळय ते आमकां आशिल्ल्यो बट अशें जून अशें आसलेले. सो हांवें घेवना. हांव म्हणपा लागलें कितें थोडेशे जे कितें आसा पळय सालादा बीन ते थंयच घेवया गोवा बागायतदारान अशें म्हणून. कित्याक की मातशें फ्रेश मेळटा न्ही तेका लागून. सो तेच आतां हांव थोडेशे घेवपाक वतले. आनी मागीर तेच्या नंतर एक मेजर काम आसा तें सोमतेच न्ही तुमकां हांव थंय वता पळय तेन्नाच दाखयता. ओके सद्याक आमी काणकोण पावपा आयल्या. पळोवया आतां सांज जाली न्हू. एक्चुली काल जेन्ना आमी अशें ठरायल्लें पळय न्ही की गोवा बागायतदारान वचून घेवन येवया म्हणून तेन्ना आमचो प्लॅन आशिल्लो सकाळीं वचपाचो. बट सकाळीं सगळे घराच्यो राटावळ्यो म्हणटा पळय घर आख्खें धुवून काडलें. हें पळय थोडी काम समतें लिस्ट केल्लें राती. म्हागेली म्हळ्यार फक्त क्लिनिंगाचेच काम आशिल्लें. हेगेले खूब 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 कितें काम आशिल्लें. भायर झाडां मारपाचे, झाडां मार, मागीर रस्त्यार ते निवळ कर, उजो घाल, हेजी खूब कामां आशिल्लीं. सो ताणें ते सगळें करून घेतलें आपल्यालें. आनी ताका लागून सकाळीं पावली ना. तो हो म्हणपाक लागलो नाका सकाळ फुडें सगळें कामाचें आसा पळय ताका एकदां न्हावलें की मागीर बेजार येता न्ही कामाक हात घालपाक. सो ताका लागून आतां बागायतदारान पळोवया कशें कितें मेळटा तें घेता आनी येता. ओके चलो मागीर सेकंड थिंग जेन्ना पळय आनी एक मेजर कामां लागून येयलें ते तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता सांगता मागीर. ओके चलो. गोंयान जें मेजर काम आसा म्हटलेलें पळय न्हू तें आसा आमकां हांगासर. हे जे फर्निचर्स दिसता पळय तुमकां थंय. म्हटल्यार कशें जाणा हे जे सगळे स्टॉल आसा पळय ते आय थिंक फेस्त जाल्ले फाटल्या दिसांनी. ते फेस्ताक लागलेले चारय वाटेच्यान. सो ताका लागून इतले खूब ऑप्शन्स आसा. नाजाल्यार एकूच ऑप्शन आसता. ओके चलो पळोवया. सोफा, डायनिंग टेबल्स, कबर्ड्स, बेड्स, दिवान,
तुमकां आतां हो प्लेस पळोवन मातशी तरी आयडिया येयल्ली आसतलीच की आमी कितें तरी फर्निचर रिलेटेडच घेवपाक येयला म्हणून. तर हय, सारकें तुमचें. आमी जें आसा पळय न्हू तें डायनींग टेबल घेवपाक येयला. तुमी न्ही म्हाका खूब जाणांनी विचारलें की यूट्यूबाचो जो तुजो पेमेंट येता पळय तेजो तूं कितें करता, कितें केलें आयज म्हळ्यार आमकां तुवें कांयच सांगूं ना म्हण. तेन्ना हांवें एवरी टायम अशेंच सांगलें की खरेंच हांवें कांय करूं ना, म्हळ्यार स्पेसिफीक अशें कांय करूं ना जें तुमकां दाखोवपा सारकें किंवा सांगपा सारकें. खंय इनवेस्ट करूं ना, खंयची वस्तू घेवना हांवें. पण जेन्ना हांवें लास्ट टायम अशें सांगलें पळय न्हू तेन्ना म्हाका म्हाज्या एक क्लोज व्हिवरांनी म्हणल्यार म्हाजे क्लोज सबस्क्रायबर खूब बरें मानता म्हाका आनी हांव बीन ताका खूब बरें मानता. तेणें म्हाका म्हटलें पळय लोक सुद्दां तुका विचारतात, तुवें अशें कितें तरी एक दोन गोश्टी तरी कर जेचे तुका बी प्रावड आसतलें की हय हें आपल्यान केन्ना तरी यूट्यूब पेमेंटांतल्यान घेतलेलें अशें म्हणून. सो म्हटलें चलात आमकां डायनींग टेबलाची बी गरज आसा न्ही, तर फर्स्ट अशें म्हाजे यूट्यूब पेमेंटांतल्यान हांव एक डायनींग टेबल घेवया अशें म्हणून. आमगेर डायनींग टेबल नाशिल्लें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें आनी ते डायनींग टेबला रिलेटेड न्ही आमचे खुबशे वेगळे म्हळ्यार मायंडसेट आशिल्ली की आमकां वेगळे भशेचे डायनींग टेबल आशिल्ले मायंडान घेवपाचे. सो ते म्हाज्या आतां सद्याक बजेटाक बसना जालें म्हणून म्हटलें चल जें कितें नॉर्मल डायनींग टेबल म्हाज्या बजेटाक बसता पळय तेंच घेवया अशें म्हणून. आनी खूब प्रावडली हांव आयज तुमकां सांगता की हय म्हाज्या यूट्यूब पेमेंटांतल्यान हांवें फर्स्ट वस्तू जी घेतल्या पळय न्हू ती डायनींग टेबल घेतल्या. खरेंच खूब बरें दिसता, खूब अशें फील जाता. पयलीं हांव कामाक वतालें, पयलीं हांवें सॅलरींतल्यान पेमेंटांतल्यान खुबश्यो वस्तू घेतल्या, खूब कितें केलां. सो तेन्ना ती गोश्ट वेगळी आसली. आतां खूब टायमा नंतर जेन्ना म्हाका तुमी विचारतात पळय तेन्ना म्हाका हें सांगपाक खूब प्रावड अशें जाता की हय म्हाज्या यूट्यूब पेमेंटांतल्यान हांवें आमच्या खातीर आमच्या घरा खातीर डायनींग टेबल घेतला. सो म्हाका जाय तसलें मेळना वाटयो स्टील एक एमर्जन्सी म्हणून घेतलें हांवें. पळोवया. हॅलो, रातची 8:30 जाली. तुम्ही म्हणटली आतांच घरा पावली का म्हणून. तर ना आतांच घरा पावना. आय थिंक एक 6:15 सुमार जे पर्यंत आमी घरा पावल्ली. सो घरा कडेन आयली, हाडलेलें ते सेट केलें आनी पेट पुजेची तयारी. लेट जालो न्ही, माक एक फोन केलो आनी तेज्या भायर आनी 1-2 फोन अटेंड केले. सो अर्द वर अशेंच केलें आनी हांगासर मास्टर शेफ सेलिब्रिटी चालू आसा. सो ते पळयताले पिठाचे हात पळय दाखयता. चपाती करता करता भायर आयलें दावत आनी दाखयता तुमकां. सो हें हाडपाक आमी गेल्ली खरें काणकोण. सो हें घेवन येयलां. डायनींग टेबल नॉर्मल जशें सगळ्यांगेर आसता तशें आमगेर ना आशिल्लें. आनी पळयता हांगासर क्या कर रहा है, क्या कल्ला है. हांव करतालें, आपूण करता. उठ ते सायडीन दाट जातल्यो. कितें आपूण करपाक येयला. किचनान डिनराची तयारी जी आसा पळय ती चालू आसा. हांवें म्हटलें तेजे पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. आतां खूब जाणांच्या मायंडान क्वेश्चन येयला आसतलें की डायनींग टेबल नाशिल्लें आतां हाडलें कित्याक, कशें कितें काम. सो हेजे रिलेटेड जें कितें उलोवपाचें आसा पळय म्हाका तें हांव तुमचे कडेन फाल्यां उलयतां. कित्याक की आतां ऑलरेडी लेट जाल्लो आसा, 8:30 जावन गेली आनी अजून जेवणाचें कांय जालेंच ना त्या कारण. ओके चलात तर पयलीं आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ दिन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. ओके चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.